पळय आतां आमी आसात काणकोण तालुक्या चाफोली म्हण त्या गांवां आनी ह्या हांगा हो दोंगर आसा दोंगरा कडेन आसा दोंगरावर वयता त्या वाटेर आसा आमी। हांव आज सदांच आयकत आसां गोंयभर आनी काणकोणा बीन आज काणकोणा जावं खोदगांव सारक्या जंगलाक उजो लागत आसा, गावणकार सारक्या जंगलाक उजो लागत आसा। आतां पळय चाफोली हो दुसरी पावट जालें, हेजे आजुनूय गूढ खंयच्याय अधिकाऱ्यांक खबर ना वा कित्याक लागून उजो लागता तो। ह्या बेल्टान काय इलेक्ट्रिसिटी हाय वोल्टेज लायन कांय वचना, एक शॉर्ट सर्कीट जालें कितें जालें कांयच ना। आज पळय परत येता आज सकाळसान 11 सामको उजो पेटलो आसा आनी सगळीं आपआपले तरेन प्रयत्न करतात। आतां सकाळी खंय फॉरेस्टरान बी ट्राय केला आपले तरेन पालोवपाचो उजो आनी फायर ब्रिगेडीन बी ट्राय केला, पूण हांकां भितर वचपाक एक्सेस नासल्यान हे वयर वचूंक शकनात। आतां एकूच पर्याय आसा म्हळ्यार हेलिकॉप्टरान। तशें पयर आमी नॉर्थाक हांगा उजो लागलो पळय तो आमगेलो 70 तेन्ना ते मे लास्ट स्टेजीर हेलिकॉप्टर हाडून ते पळयलें। आतां हांगा बी ही स्टेज जावपा आसा। आज तर बेगीन आमी आमच्या थळाव्या प्रतिनिधीन आमदारान मंत्र्यांनी समज सिरियसली समज घेना रातोरात हेलिकॉप्टर कितें अरेंजमेंट करना जाल्यार हो उजो खंय पावत म्हणून सांगयना। आनी हांगा म्हळ्यार आमकां सायडीनच हांगा डॅम आसा चाफोली डॅम आनी ह्या उदकाचो पुरवठो आख्ख्या काणकोण तालुक्यात जाता आनी ह्या डॅम आसल्या कारणान हांगा एक बारीकशी न्हंय व्हांवता, कॅनल व्हांवता, म्हणजे सगळीं जनावर आसा पळय तें मोस्टली ह्या म्हयन्याक गरमे म्हयन्याक हांगा येवन रावता। आनी आज त्या रानाक उजो पेट्टरी ही जनावरां हें जाल्लें आसा, धांवपळ जाल्ली आसा। काकूट दिसता ह्या जनावरांक कितें जातलें काय म्हण, कित्याक खरें मागीर सेन्सिटीव एरिया खरें मागीर त्या डॅमा सरावंडींग सेन्सिटीव एरिया खरें मागीर रिस्क काडपाक जाय आसली, म्हणजे उजो भितर वचून वच म्हण। आज म्हाका खरें कांय समजना कित्याक लागून जाता म्हण हें, कित्याक हांव पळयतां वेगवेगळ्या धामा रुपान वेगवेगळ्या आनी वेगळ्या रुपान हांगा जंगलाची नाशाड जाल्ली आसा, कत्तल जाल्ली आसा आनी आतां राख जावपाक लागली आसा। हेजे फाटल्यान कोण आसा म्हूण कळना, हें कित्या खातीर जाता म्हूण कळना। आतां पळय ह्या दिसान तुमकां खबर आसा कितें चल्लें तें काणकोणा म्हालाक। आतां म्हाका कितल्याशे लोकांले फोन येवपाक लागलात आनी ते वेगवेगळे टर्क वितरक म्हाका सांगपाक लागलात पळय म्हणपाक लागले जनार्दन हे पळय ह्या दिसा मदें लांकडां मारल्या आसा खुबशी वेगवेगळे कडेन। तेन्ना आमकां एक दिसता तर्क आमचें दिसता म्हणटा, आमच्या मनान दिसता पूण हय खरें काय खोटें सांगूया, कित्याक एखाद्या आमी आतां मूळ आतां लांकडां मारली आसात पळय, थोडी जिवंत मारल्या थोडी उबी आसली मागीर हें जाल्ली ती सुकल्ली मारली आसात। मागीर हे आतां केल्यार आमी तांचेर कंप्लेन दिल्ली आसा पळय ती सगळ्यांचेर, म्हणजे एखाद्यानी हे मुळाचे पुरावे नश्ट करपा खातीर एखाद्या उजो घालूंक शकता म्हणटा ते, तेका तूं मातसो खबरदारी घे म्हणटा। हें अशें जावपा जायना म्हणटा तो, एखाद्या तुका तुमी खोलकायेन तुमी लक्ष घाला म्हण, कित्याक फॉरेस्टाचे दबाव घाला म्हणटा तो, हांव पुलिशेचे दबाव घाला म्हणटा की ह्या मुळाची एका पुरावे नश्ट करपा खातीर हें जावंक शकता म्हण। कित्याक मोठ्या प्रमाणान आतां 5 ट्रक मारला म्हणजे लाकूड म्हणजे सांगूं जायना न्ही, खंय एक 5 ट्रक एक कडेन मारपाक शकना पळय ते, वेगवेगळे जाग्यार मुळां आसपाक शकता ती, मागीर ते पुरावे नश्ट जावंक शकता म्हणटा ते। हेतून हांव कांय सांगूंक शकना, जो पर्यंत म्हाका लोकांनी सांगलेलें, पूण आतां हांव म्हाजे हेजेर शोध लावपा जाय आनी अभ्यास करपा जाय आनी बेश्टें उलयलें जायना ना। वेगवेगळे हांगा आमचे जागे आसात, जमनी आसात। आतां थोडे लोकांले थोडे कटकार आसतना आसात आमगेले हांगचे काणकोणचे थोडे लोक आसात, ते कित्याक अशें करून निवळ केलें की जमनी निवळ जातात आनी त्यो मागीर झोन चेंज करपाक बऱ्याक पडटा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हांगा उजो घालूंक शकतात, कित्याक अशें करून जमीन निवळ केली की मागीर झोन चेंज करपाक इजी जाता आनी तातूंतल्यान 4 पयशे बरे मेळपाक शकतात। मागीर तें बी हांव ना म्हणूंक शकना।